जकारिया पुस्तकातले वाचप 4 अध्याय 6 वाक्यतावनो 10 वाक्य जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्परचें उतार हें नई बळान नई पदवेन भगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो धडबरांचो सर्वेस्पर व्हड पर्वता तूं कोण जेरुबाबेला मुखार तूं एक सपाट मैदान जातोलें तो शिकाराचो फातर जय जयकारा सवें भायर हाडटलो सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें जेरुबाबेलाच्या हातांनी ह्या मंदिराची बुन्याद घाल्या ताच्याच हातांनी तो तें सोंपयतलो तेन्ना दळभरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण तुमकां कळीत जातलें जाणें ल्हान आरंभाच्या दिसाचो तिरस्कार केल्लो तो पर्यंत जेरुबाबेलाच्या हातांत आसलेलो विंसून काडलो फातर पळोवन संतोशतलो देवाचें उतार हें देवाचें पडुपकार आयच्या दिसा आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा गॉड्स प्रॉमिस नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर but by my spirit. How is it applicable to our life? सर्वेस्पराचें वाग्दान न्ही बळान न्ही पदवेन भगार म्हज्या आत्म्यान म्हणलें देवाचें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवनाक कशें लागू जाता मोगाचें न्हू मुस्तपटी हांव आनी तूं सगळे लोक मोगाचें न्हू आमी मागता आमची पिडा गुण जावं दी आमचे समस्या निवारून दी आर्थिक समृद्धी लाभून दी मुझे समस्या निवारून दी म्हाका आसचें ती पिडा ह्या इतें केली कुटुंबांत समाधान संतोशा खातीर आमी मागता मोगेचें न्हू पूण आज आमी नियाळ करचो विशय तो जावन आसा आत्मीक सैम तातूंत कशें जियोवचें आत्मीक सैमांत हांवें आनी तुवें कशें जियोवचें आत्मीक सैम आनी मनशा सैम मस्त व्यत्यास आसा मोगाचें न्हू दोनायकी मस्त म्हळ्यार मस्त व्यत्यास आसा मनशा सैमांत आमी करये जाल्ल्या हर एका कामाक एक मीत आसा देर इज ए लिमिटेशन फॉर वीच वी आय कॅन डू म्हाका हांगा तावन हात थंय मिसर उरयेत पूण तो लागोंक जायना म्हजे वरवीं आनेकल्याची मोत उस वाडोवंक जायना हांवें 100 फावटी एका मनशाक सांगीत आळे सायबा तुवें बदलावण जायचें म्हणून तरी पूण बदलावण करूंक म्हजे करना सकत जायना म्हजे करना आसची सकत एकले ह्या दोगा मनशा कडेन हांवें सगळें करियेत सड्ड म्हळ्यार 5-10 मनशा कडेन सगळें करियेत जर तर ते म्हजे वयर आंगार पडले जाल्यार हांव चटणी जाता म्हजे करना म्हजी सकत भोवणे मनीस मनशा सैम आमचें चिंताप भोव अशीर आनी भोव मोटवें हांगा तावन इल्ले पयस सर मात्र मकान तुका दिसता मोगाचें न्हू मुखलें मकान तुका दिसना आमचें चिंताप बारीक परिमीत आशिल्लें चिंताप आमकां आमच्या जिवितांत मुखार कितें घडटा म्हणून आमी कितें चिंतल्यारय आमकां मुखार कितें जाता आमकां तें कळना पूण आत्म्याक हर एकी कळोवंक साध्य आसा आजच्या वचपान आमी पळयलें जेरुबाबेलाक सर्वेस्पर देव संदेश दिता कितें म्हणटा तो जेरुबाबेलाक म्हणटा न्हय बळान न्हय पदवेन भगार म्हज्या आत्म्यान म्हणटा तुज्या बळांनी न्ही तुज्या पदवेनी न्ही भगार म्हज्या आत्म्यान मात्र साध्य म्हणटा सवाल ओ जेरुबाबेल कोण ह्या जेरुबाबेलाक सर्वेस्पर देव सांगता न्हय तुज्या बळान न्हय तुज्या पदवेन भगार म्हज्या सक्तेन म्हणटा जाल्यार ओ जेरुबाबेल सामान्य व्यक्तीक एक
एक व्हडलो एक शक्तिवंत व्यक्तीक म्हणलें थंयसर एक सवाल पवित पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार 6 माथेवाच्या पयल्या अध्यायान 12व्या वाक्यान आमी पळयता वो झेरुबाबेल सौम्या जेजूच्या वंशावळीचो एक मदलो खण ह्या वंशावळींत येवन आसा. पयल्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या वंशावळींत सांगून बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत एकोनिया शेअल्तियेल असो आनी शेअल्तियेल एरुबाबेलाचो बापूय. हो शेअल्तियेल एरुबाबेलाचो बापूय म्हळ्यार ह्याचो बापूय शेअल्तियेल जावन आसलो. त्या वंशावळींत हो एक म्हत्वाचो मनीस. परत आमी पळयता हग्गाई प्रवादीच्या 2ऱ्या अध्यायान 21वें वाक्यांत जुदाच्या राज्यपाल जेरुबाबेला कशें सांग तो एक ऑर्डिनरी या सामान्य व्यक्ती न्ही मोगाचो न्हू. जुदाचो कितें जावन आसलो तो राज्यपाल गव्हर्नर म्हळ्यार कितलें पावरफूल म्हण तुमी जाणात. बारीक बळादीक शक्तिवंत मनीस आनी जेरुबाबेल काल जावन आसलो राज्यपाल जावन आसलो. आनी ताका कितें म्हणटा संदेश हांव तुका शेअल्तियेलाच्या पुता म्हज्या सेवका जेरुबाबेलाक घेतलो उलयता तो सर्वेस्पर आनी तुका म्हज्या मोऱ्याचे मुदये सारको करतलो. मोराची मुदये म्हळ्यार रायन यांनी कितें करतालें खंयची एक आज्ञा दितना ती मुदयेची मोर घालताली म्हळ्यार तितले एक पावरफूल जावन करता. कोणाक ह्या जेरुबाबेलाक असलो एक व्यक्ती हो. जेरुबाबेल एक सामान्य व्यक्ती न्ही एक असामान्य व्यक्तित्व जावन आसलो. तरी पूण ताका सर्वेस्पर कितें म्हणटा न्हय तुज्या पदवेन न्हय तुज्या बळान बगार म्हज्या आत्म्यान म्हणटा. आनी कितें म्हणटा थंयसर मी पळयता हांगासर एज्राच्या पुस्तकान 5व्या अध्यायान 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा तेन्ना प्रवादी हग्गाय आनी इद्दोचो पूत जकार्या इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान जुदांतल्या आनी जेरुसलेमांतल्या जुदेवां कडेन प्रवाद करून उलोवंक लागले. हें आयकून शेअल्तियेलाच्या पुता जेरुबाबेलान जेरुसलेमांत देवाच्या मंदिराचो पुनर्निर्माण करूंक सुरू केलें. देवाचे प्रवादी तांचे सांगाता रावून तांकां कुमो करताले. हे देखून ह्या जेरुबाबेल इतलो एक पावरफूल ह्या बळादीक व्यक्तीन जेरुसलेमचें मंदिर पुनर्निर्माण करूंक सुरू केलें. आनी त्या देखून आयच्या वचपान आमी पळयता थंयसर तो कितें म्हणटा जेरुबाबेलाच्या हातांनी ह्या मंदिराची बुन्याद घाल्या ताच्याच हातांनी तो ते सोंपयतलो. कित्याक मुस्तू अडखळे आसले पुनर्निर्माण करूंक हें देवाळ पुनर्निर्माण करूंक मुस्तू अडखळी आसल्यो. तरी पूण सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा ताका उद्देशून म्हणटा व्हड पर्वता तूं कोण जेरुबाबेला मुखार तूं एक सफट मैदान येद्द व्हडलें पर्वत म्हण चिंताय गे तूं ह्या जेरुबाबेला मुखार तूं एक सफट मैदान लेवल लँड एकदम लेवल लँड तूं चिंताय व्हडलें हांव काय ह्या मनशाक आड रावान म्हणून थक कितें साध्य ना म्हज्या आत्म्यान ह्या जेरुबाबेलाक म्हणटा वो पर्वत समेत निष्क्रिय जावन तुजे मुखार एक प्लेन लेवल लँडा बरें एक समतट्ट जाग्या बरें दिसता. कित्याक न्हय तुज्या बळान न्हय तुज्या पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान. मोगाचे न्हू त्या खातीर हांवें तुवें ह्या आत्म्याच्या शक्तीन जिवच्या विशयान आतां चिंतूंक जाय. आत्म्याक आनी मनशा सैमाक रात आनी दिसा तितलें व्यत्यास आसा. मोगाचे न्हू उडास दवरा मनशाचे सैमाचे वर्ल्ड कॅन चेंज बट स्पिरिच्युअल रेल्म कॅन नेवर चेंज. आत्म्याचे सकत केदेंकच बदलाना पूण मनशा सैम ह्या संवसारीक कितें आसा तें बदलूंक शकता. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता थंयसर तो समसांव आसलो. समसांव ह्या समसांवाक आमी एक घट्ट मनीस
पूण हे संवसाराचेर एक 10 जाण आंगार पडल्यार कालें करूंक साध्य कितलो घट जाल्यार पयत पुस्तकांत आमी पळयता न्यायकर्ता पुस्तकांत 15व्या अध्यायान 13 आनी 15 वाक्याक समसावाक धरूंक म्हणून फिलिस्तीगर येतात. आतां फिलिस्तीगर येतना कालें जाता हो समसाव पळयता आपणाक इतले लोक येवन धरूंक येता आपलो सुद्दां लोक धरूंक येता ह्या सुदैवांगाचेर वो झगडटा आनी आपणाचो लोक आपणाक धरूंक येता आनी विचारता तुमी कितें करतात तो म्हणटा समसाव म्हणटा जर तर तुमी म्हाका जिवीशी मारिना जाल्यार हांव तुमच्या संगाता येवंक तयार आसा. कोणाक दिवंक हे पुरा आयिल्ले आमी काल पळयता कशें वता की जिजूच्या टायमार जुदासान जिजू विकृत केलें म्हणून हांगासर आसा समसावाक ताजोत्तू लोक जुदेव लोक धर्न व्हरून कोणाक दिवंक येता फिलिस्तिनाक दिवंक येता. आनी हो समसाव म्हणटा जायत तुमी मात म्हाका लागाड काडनाकात जर तर तुमी लागाड काडना म्हणून म्हाका भास दिली जाल्यार हांव तुमच्या सांगाता येता. आनी एकालें करतात पळया एकालें करतात ताणें ताका जाप दिली ना आमी तुका धरून फिलिस्तियांच्या अधीन करूंक मात्र आयले हांव तुका खरेंच जिवीशी मारीन हांव. ताणें ताका धरून 2 नव्या दोरयांनी बांदलो आनी ताका कडपा वयलो सकला हाडलो. तो लीग पावतना फिलिस्ती बोब मारून ताका मेळोवंक आयले तेन्ना सरस्परसो आत्मो ताचेर आयलो. ताच्या हातान बांदिल्ल्यो दोरयो उज्यान लसलेल्या सुता बरी जाल्यो आनी हाताचो बांद गळोवन सकला पडलो. थंय ताका एक गाडवाचें कडके हाड मेळ्ळें. ताणें तें आपल्या हातान घेतलें आनी त्या हाडान 1000 मनशांक जिवीशी मारलें. कितें आमी वाचता मनशा सैमान ह्या सैमीक सक्ते वरवीं नव्या न्यू रोप्स नव्या दोरयांनी समसावांक बांदतात. समसावांक बांदता आसतना कितें घडलें देवाचो आत्मो ताचेर देवून आयलो आनी देवाचो आत्मो ताचेर आयिल्ल्या कोडले ह्यो दोरयो सूत उलपल्ल्या बरें उलपन गेलो. सूत तितलें बारीक ताका उजो लागल्यार एक क्षणाचें क्षण नाका कुडलें उलपन पडल्या बरें इतलो ह्या सैमीक कितें ताका बांद घाल्लो एकाच कडेन पुरा पडून गेलो. कित्याक आत्मीक देवाची सकत देवाच्या आत्म्याची सकत. आनी कितें घडटा थंयसर तो पळयता आमी थंय ताका एका गाडवाचें कडकें हाड मेळ्ळें. कांय तो तलवार गिलवार व्हरून गेल्लो मनीस न्ही. ताका थंय एक ऑर्डिनरी एका गाडवाचें कडकेचें हाड मेळ्ळें आनी त्या एका हाडान 1000 लोकांक तो जिवीशी मारता. 1000 लोकांक जिवीशी मारता. कुशल न्ही. एक तलवार काडून भिजायशी जाल्यार 25 जाणां तुजे बरोबर आसा जाल्यार तुका ते ओवर पॉवर करूंक शकतात. कितले व्हडली पॉवरफूल तलवार जाल्यार एक 10-25 जाण तुज्या वयर आसल्यार ते तुज्या आंगार इशीन गुंडायतना इशिलान येवन एटॅक करता तिशीन गुंडायतना तिशी लोकन इशीन येवन धरता. सुलभ ना. एक गाडवाच्या कडके हाडांत 1000 लोकांक तो जिवीशी मारता जाल्यार देवाच्या आत्म्याक कितली सकत पळया. मनशा सैमान त्या समसावाक तांचेर जैत व्हरूंक कश्ट 1000 मनशाचेर साध्य सगळे कोद्दोडलो गट जाल्यार 1000 मनशांक जिवीशी मारूंक साध्य की मनशा सैमान साध्य ना. देवाच्या आत्म्यान केदाळा त्या मनशाचेर देवाचो आत्मो आयलो. वॉकिंग इन स्पिरीट इमिडिएटली ताज्या मितीचे की भायर वचून 1000 जाणांक जिवीशी मारता. त्या देखून सैमान कितें असाध्य तें आत्म्याक सक्तेन साध्य कित्याक ताका मीत ना. ताका देर इज नो लिमिटेशन. हें तुमी कडक्क मतीन धरा. एलिया प्रवादी पावस येनातल्या वेळार तुमी जाणात तो थंयसर बली भेटयता. त्या 450 कितें तें प्रवादी बाल प्रवादी आसता तांकां जिवीशी मारता आनी उपरांत तो भाग्गोवन देवा कडेन मागणें करता कांय येवन दी पावस म्हणून. आनी 7 फुटी येता आसतना फस्ट फुटी कांय ताका दिसना 7वे फुटी येतना एका हातात तें
काल एक ल्हानशें मोठ दिसता म्हणटा तो सेवाक सांगता आनी त्या दाडा कितें जाता पळया मोगाच्यान त्या दाडा थंयसर आमी पळयता रायाच्या पयलें पुस्तक 18व्या अध्यायांत आमी थंयसर वाचता 44वें वाक्य एलियान म्हळें वोस आनी अहाबाक सांग तूं जो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वोस थोड्या वेळान मोळाप खूब आनी काळें जालें वारें वळ्ळें आनी धारिनसो पावस पडलो अहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेज्रायलाक गेलो पूण सर्वेस परसो हात एलियाचेर आशिल्लो ताणें आपलें कामार बांदलें आनी जेज्रायल पर्यंत अहाब मुखल्यांत वत गेलो पळया मोगाच्यानो रथ जावन आसा घोड्यांनी बांदून एकदम फास्ट हेचे घोडे आनी हे रथ आसचे रायाचे रथ आनी उदक कितले वेगान ते वचोंक साध्य आसा मनशाक घोड्या तितले वेगान वचोंक साध्य आगी ना न्ही मनशाक घोड्या तितल्या वेगान वचोंक जायना त्या देखून आमी घोडे वापरता सैंब म्हळ्यार त्या लौकीक सैंबाचे घोडे आशिल्ले आनी हांगासर आसलो एलिया देवाचो आत्मो ताचेर देवल्लो आसो तो मागीर प्रारंभ करता आमी पळयता अहाबाचे की मागीर प्रारंभ करता पयलें अहाब मुखार वता रथ काणगोन ताजे उपरांत एलिया येता एलिया कशें येता उपरांत आनी आमी पळयता पयत पुस्तकांत कितें पळयता ताणें आपलें कमार बांदलें आनी जेज्रायल पर्यंत अहाब मुखल्यान धांवत गेलो पळया मनशाक धांवोंक कितलें साध्य म्हाका तुका कितलें फास्ट जालें PT उशा जावं दी वर्ल्ड नंबर 1 कितलें फास्ट धांवोंक साध्य मोगाच्यान कितलें फास्ट आमकां धांवोंक साध्य पूण हांगासर आमी पळयता घोड्याच्या रायाचे घोडे इतले ट्रेन जाल्ले तांकां बरें शिक्षण दितात बरें ट्रेनिंग करतात एकदम फास्ट धांवतात कित्याक झुजाक आनी येचे ते घोडे त्या घोड्यांची की वेगान कोण येता एलिया कसो येता देवाच्या आत्म्यान तो ताजे वयर येता देवाच्या आत्म्यान ताजे की मुखार येता हांगासर आमकां कितें कळटा देवाचो आत्मो मुजेर आनी तुजेर आसा तर मुजेर आनी तुजेर बळादीक रितीन आसा तर कांय जाता मनशा सैमाचें लिमिटेशन ना म्हाका मीत ना मनशा सैमार म्हाका चड धांवोंक जायना इल्लें धांवल्या फुडलें पुरो जाता फास्ट धांवोंक जायना मुखार अडकळी आसात कांटे खुंटे आसात आनी त्या दोंगरांत ताणें धांवचें आनी धांवता आसतना ताका फातोर निसारतात न्हंयो उतरूंक आसात पूर आसात तरी पूण आत्म्याची सकत आसता आसतना सैंब थंयसर येना सैंबाचे की वेगान हांवान तूं वचोंक शकता सैंबाचे की वेगान हांवान तूं वचोंक शकता समारिया घराक थंय समारिया प्रदेशाक थंयसर आराम रायान बेन हदादान एक धाड घाली आनी अशी धाड घाली की ती हांकां समारिया घरांक कितें करूंक जायना समारिया घरांक कितें करूंक जायना आमी पळयता रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 24वें वाक्यांत पळयता ह्या उपरांत आरामाच्या राया बेन हदादान आपलें सगळें सैन्य एकठांय केलें आनी समारियाचेर धाड घाली ह्या आक्रमणा वरवीं समारियान पडलेलो दुकोळ इतलो कठीण जावंक पगलो की एका गाडवाची तकली 80 शेकेलां रुपयाक विकून वताली आनी कालदो कप रान पिवपाचे कांदे 5 शेकेल रुपयाक पळया कितले मोरगाई सडली हांव तूं मुस्तुपटी आर्थीक संकश्टांत आसा हांव देखून सांगचें आर्थीक संकश्टांत आमी आसा रडटा मुस्तू कश्ट खालें करचें कितें करचें म्हणून हांगासर पळया थंयसर इतले म्हारगाय जाली की सोसूंक थांगना तितली म्हारगाय जाली आनी रायाक बेजार जाता रायाक बेजार जाता आनी मुखार म्हणटा थंयसर ओ राय आनी हेचें मुखार हांगा कितें करचें म्हणून वता आसतना भोवंक वता आसतना एकली स्त्री येवन ताजे कडेन रडटा ना म्हाका कुमो कर वो राय म्हणटा म्हज्या ना खंय साध्य ना सगळें आक्रमण केलां कितें करूंक हांवें साध्य आसा खंय करूंक साध्य ना थाळा ती म्हणटा पळया म्हाका नीत कर म्हजे आनी ही स्त्री म्हजे सांगात आसची स्त्री आमी एक ओप्पंद केलें कालें म्हळ्यार भूक लागता खावंक ना
पुताक पयले दिसा म्हज्या पुताक जिवेशमान ताजें मांस खावचें, उपरांत तें मांस मुक्त जाल्या उपरांत तिच्या पुताक जिवेशमान खावचें. पूण म्हज्या पुताक जिवेशमान मांस खावन मुक्त जाल्या उपरांत आतां तिच्या पुताक ताणें लिपोवन दवरलां. कशें जायचे मोगाचें न्हू, एका रायाक आपले प्रजा आपल्याचे मनशाचें मांस खाता, भुकेन वळवळटा. आपूण राय एक निस्सायक म्हणटना कितले भोगाप त्या मनशाक हेजे. तो येदो व्हडलो बळिश्ट राय, अहाब राय इतलें पुरो ताजे कडेन धनधर्मी आशिल्लें, इतलें पुरो सैन आशिल्लें, तरी पूण इतले कश्ट येयले की एका स्त्री येवन ताजे कडेन मागता आसतना पळय हांगासर एक स्त्री अन्याय करता. म्हज्या भुरग्याचें मांस केलां आनी ताच्या भुरग्याक लिपोवन दवरला म्हणटना हो निस्सायक जाता. आनी तो पवित्र पुस्तक म्हणटा तो गुणी उस्तोर घालून मुखार येता. आनी तो येता इलिया प्रवादी लागीं आनी म्हणटा तुज्या देवाक हांव फात्यो घुसपात्यान. तो म्हणटा एलिशा लागीं उलोवन आसतनाच राय ताजेशें आयलो आनी ताणें म्हळें ओ वायट सर्वेस्परांस धाडला, हांवें सर्वेस्पराचेर आनी कित्याक विश्वास दवरूंक जाय? सर्वेस्पराचेर हांवें कित्याक विश्वास दवरूंक जाय? इतलें बरो अन्याय जावन आसा. आमी इस्रायलकार देवाक आराधन करचें आसलें, तो बेनहादाद धाड घाली. ओली परिस्थिती मनशान खंयचे मुसर परिस्थिती देवाक दिसना गी आनी काल्याक हांवें विश्वास दवरूंक जाय. इतली मार्गाय सडल्या, खावंक ना, जेवंक ना, असाध्य. सगळ्यांनी मी सांगात म्हणल्यार साध्य ना. त्या म्हणटा एलिशा कितें म्हणटा पळया मोगाचें न्हू. एलिशा म्हणटा 7व्या अध्यायांत पयले तावन दुसरें वाक्य म्हणटा एलिशान म्हळें सर्वेस्पराचें उतार आयका. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, फाल्यां सकाळीं इतले तेंपान इतले वर्सां आसा न्ही गे, तूं म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरचो म्हणटा न्ही गे. फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार 24 वरां भितर सामारियाच्या दरवाट्या लागीं एक माप पीठ एका शेकेलाक मेळटलें आनी 2 मापां जव एका शेकेलाक मेळटलो. पूण सरदार ताजे वट्टो राया वट्टो आसलो, मेन मनीस सरदार, तो कितें म्हणटा, पूण सरदारान जाच्या भोवळ्याक राय तेंकोन आशिल्लो देवाच्या मनशाक म्हळें सर्वेस्परान मळबाची जनेलां उक्तीं केल्यार री अशें घडोवंक साध्य ना. एलिशान जाप दिली, तुज्याच दोळ्यांनी हें तूं देखतलोय, पूण तांतलें खावंक तुज्यान जावचें ना. पळय मोगाचें इतलें मार्गाय मनशाक मनीस खावचें जाले परिस्थिती आनी हांगासर एकलो देवाचो मनीस म्हणटा तूं खालें म्हणटा फाल्यां 24 आवर्सा भितर इतलें खाण तुमकां एका शेकेलाक मेळटलें म्हणटा आसतना तो राय आसो ताजे सांगात आसो म्हणटा आमी इतले दाटमोट घटमोट आसा, आमचे कडेन इतलें सैन आसा, त्या सामार्याकारांनी इतलें आक्रमण केलां आनी अशें आसतना कशें तरी तितलें मेळोवंक साध्य? ताणें आक्रमण केल्ले वरवीं हांगासर आमकां कितेंच साध्य ना, वेव्हार करूंक साध्य ना. तांचे वेर झुजोवंक आमचे कडेन सैन ना, आमचे कडेन पावस ना, आमकां हांगासर कांय पावस येवन आमकां कांय बेळ एकत्र फुडें जावंक साध्य ना. वरवीं उत्पन्न जावंक साध्य ना. पूर्वी उत्पन्न जाय जाल्यार पावस येवन ती झाडां जायचे, झाड जावन व्हडलें जायचें असाध्य. तूं म्हणटा 24 वरां भितर जाताय म्हणून कशें साध्य? लौकीक तरान मनशा सैमान टोटली असाध्य, पूण तूं म्हणटाय साध्य. आनी कितें घडटा मोगाचें न्हू. थंयसर आमी पळयता 6व्या वाक्यांत, दुसऱ्या वाक्याचें वाचलें आतां 6व्या वाक्यांत सर्वेस्परान आरामगाराच्या शिबिरांत रथां आनी घोड्यां सवें आयलेल्या ओड एका सैनाचो आवाज आयकासो केल्लो आनी ते आपणा इतल्याक चिंतूंक लागले. इस्रायलाच्या रायान हित्तीच्या रायाक आनी इजिप्ताच्या रायाक आमचे विरोध झुजोवंक भाड्याक हाडल्या जावेत देखून ते धरणीर काळोख पडतना आपले थांबू, घोडे, गाडवां आनी सगळें शिबीर आसा तशें सोडून आपलो जीव रक्षे खातीर पळोवन दवरले. पळय मग न्हू, देवाचो आत्मो अशें एक सन्निवेश थंय करता. सर्वेस्परान आरामगाराच्या शिबिरान रथां आनी घोड्यां सवें आयलेल्या एका व्हड सैनाचो आवाज आयकासो केलो आनी हांच्या काळसान बेर विकोन सगळें सैन धांवलें मोगाचें न्हू. आनी
एक खोडकार थंयसर आशिल्ले कितें चिंतात तांकां गुत्तू न्ही बिरमो तशें जाला म्हणून खोडकार येतात आनी वेतात थंयसर आपणाक कांय म्हणी खावंक मेळत गे खंय म्हणी आनी कशेंय मर्चंट्स खंय म्हणी वचून तांच्या म्हणी येचें गाय रातीक म्हणून गेले पळयतना थंयसर कांय येना पळयत पुस्तक म्हणटा पळयतना थंयसर कांय येना हांकां अजाप जाता वेतात घट्ट खातात मात ती भांगार शिंगार आरायतात मागीर तांकां जाता इतलें भांगार शिंगार आयिल्लें इतलें केलें इतलें कांडो वरवीं आसा आमी राय आकळनातल्यार बारी हें सूख जायत आनी ती थंयसर उरल्यांक द्वारपालकांक सांगतात द्वारपालक वचून रायाक सांगतात राय म्हणटा असाध्य हें तांकां गुत्त आसा कितें गुत्त आसा आतां आमी पुरा बुकेले आतां आमी वचून झगड्याक वेता झगड्याक येताना सगळे आमकां जुशी मारतले आनी सगळे रास आमचे भितर घालतले आनी त्या दाडा उरल्या लोकांनी सांगलें राय अशें कित्याक म्हणटाय आमी जीव आसूनय मेल्ल्या बरींत आसा कालक तशें करताय एटलिस्ट दोगां जाणांक थंयसर धाड तुज्या दुतांक आनी पळय वय गिनी घेवन पळय आनी ते दूत वचून पळयतात वय सगळें उस्तूर पुरा चल्ला पिल्ले कर सगळे धांवल्यात आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू आखरे कितें राज इतलें घडीबिडी जालें गे तो सरदार तांच्या पांयांक पडून तो मरता तो पळयता एका शेकेलाक तशेंच विकून येचें पळयता पूण ताका खावंक मेळना तो मरता हांगासर आमी पळयता एका तें पळयत पुस्तकाचें 16वें वाक्य म्हणटा लोकांन वचून आरामगाराचें शिबीर लुटलें तेन्ना सरेस्परान सांगले प्रमाणे एक माप पीठ एका शेकेलाक मेळ्ळें आनी 2 मापां जव 1 शेकेलाक मेळ्ळो मोगाच्या भावा आनी भयणी संवसार आसा तें सत न्ही आत्म्याचे सकत इज अ रियालिटी स्पिरिच्युअल पॉवर इज अ रियालिटी वर्ल्ड इज नॉट ए रियालिटी संवसारीक संगतेन असाध्य जाल्लें तें असाध्य म्हळ्यार असाध्य जाल्लें तें संवसाराच्या सक्तेक असाध्य कित्याक सगळ्यांनी दुकोळ भोवराय वेडो घाला कितें केल्यार खाण जेवण मेळोंक असाध्य मनशे खावचे धडे आनी देवाचो आत्मो त्या येदे व्हडल्या सैनाक खाली आवाज मात्र उठयता एका तरेचो आवाज उठयले वरवीं येदे व्हडलें बळिश्ट सैन पुरा वस्तू सोडून पुरा धांवन छल्ला पिल्ली जावन धांवता पळयत पुस्तक म्हणटा तुमी वचून वाचा पळयत पुस्तक म्हणटा छल्ला पिल्ली जावन सगळें धांवलें देवाचो आत्मो इज ए एब्सोल्यूट रियालिटी संवसारीक सकत मनशा सैमीक सकत इज कॅन चेंज इट्स नॉट ए रियालिटी हें सत न्ही त्या देखून मोरयेक बडव्यान खबर दिल्ल्या वेळार मोरी विचारता कशें हें साध्य हांव अनके ओंकार कशें साध्य गब्रियल बडवो म्हणटा मौनतेचे सकत तुजेर देंवोन येतली आनी त्या मुखांतर तूं गर्भेस जातली मनशा सैम वर्ल्ड सेज विदाउट दादल्याच्या सांगतपणा शिवाय भुरगें जावंक साध्य ना देवाचो आत्मो म्हणटा खंयच्या सक्तेरी साध्य आसा हांवें तुमकां 1000 उदाहरणां दियेत मोगाच्यान हांव फाटीं येता तुमी आतां जाणा जाल्यात ह्या विशयान कितें मनशा सैम मीत आसा देवाच्या आत्म्याक मीत ना मनशा सैमांत करूंक जावचें बारीकशें उणें पूण देवाच्या आत्म्यान करूंक जावचें अपरिमीत देवाच्या आत्म्यांत आतां आमी गरज म्हूण आमकां जर तर बगलें जाल्यार सवाल तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार मोगाचें न्हू देवाच्या आत्म्यान जिवचें कशें हाऊ टू लिव विथ द स्पिरीट ऑफ द गॉड हाऊ टू वॉक विथ द गॉड स्पिरीट देवाच्या आत्म्यान जिवचें कशें हांव आनी तूं मनशा सैंबार जिवन आसा म्हजी आनी तुजी चिंतपां मनशा सैंबाची जावन हर एकाकी मीत आसा हांवें आनी तुवें शिकच्याक मीत आसा म्हज्या जाणव्याक मीत आसा म्हज्या करण्यांक मीत आसा म्हज्या भोगणांक मीत आसा देवाच्या आत्म्याक मीत ना तर ह्या देवाच्या आत्म्यान हांवें तुवें जिवचें जाल्यार कशें
एक वड सवाल म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार. हांवें सांगलें देवाच्या आत्म्याक मीत ना, मनशाच्या आत्म्याक मीत आसा, मनशाच्या सैमाक मीत आसा. मनशा सैमान जिवच्या व्यक्तीक भें आसा, देवाच्या शक्तीन जियेल्यार त्या मनशाक भें ना. देवाच्या शक्तीन जियेतल्याक भें ना. ताका पयलें हांवें तुवें कालें करीसय म्हळ्यार हर एका संगतींत देवाक पळयसय. हर एका संगतींत कोणाक पळयसय? देवाक पळयसय. देवाक पळयसय. एक उदाहरण दिता कशें देवाक पळयल्ल्या वेळार आनी मनशाक पळयल्ल्या वेळार व्यत्यास जाता गे म्हणलें. पयलें उदाहरण आमी जाणाव मोयशे त्या इस्रायल घरांक थांबडो दर्यो थंयसर उतारन वेची ते आमकां विशय 1000 पुटी आमी वाचल्या. पूण आज आमी नियाळ करच्यो संगत जावन आसा तो आनी एक त्याच विशयाचेर पूण इल्लें गुंडाळ्याच्या चिंतपान आमी वेता. थंयसर आमी पळयता मोगाचे न्हू इस्रायल घर हाक पॉप मारतात. कितें म्हणटात? फाटल्यान आसा इजिप्ताचें सैन, मुखार आसा दर्यो. फाटल्यान आसा इजिप्ताचें सैन, मुखार आसा दर्यो. आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीर ते मोयजेक हाक पॉप मारतात आनी म्हणटात मोयजे तुवें आमकां लागाड काडूंक हांगा कित्याक हाडलाय? हांगा कित्याक हाडलाय? कित्याक? ते मनशा सैमान आसले, मनशा सैमार ताणें पळयलें, मनशा सैमान ताणें हाक बोग मारली. पूण पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना थंयसर इस्रायल थंयसर मोयजे कितें म्हणटा? मोयजे देवाक मात्र पातयेवन गेल्लो मनीस. तो मुखारय पळयना, फाटींय पळयना. ताणें पळोवचें देवाक मात्र. देवाक मात्र. त्या देखून आमी पळयता कोरिंथ घरांत थंयसर 3ऱ्या अध्यायांत 21 ते 23 वाक्य अशें सांगता मोगाचें. ह्या पसत मनशा विशयेन कोणेंय बाळाय चिंची न्ही. आमी व्हडले म्हजे तें साध्य आसा, हें साध्य आसा, हांव अशें वकील, हांव डॉक्टर, हांव इंजिनियर, हांव बिजनसमॅन, म्हाका हें करूंक साध्य आसा, तें पुरा चिंतचें न्ही. नीज जावन सक्कडी तुमचेंच खंयलेक अर्थ बरयत. सक्कडी तुमचेंच. सगळो संवसारच म्हज्या आनी तुज्या हातान दिला. सक्कडी आमचेंच. खंयचेंय लिमिटेड न्ही. इट इज नॉट यू आर हॅविंग ए लिमिटेड पॉवर, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड थिंग्स. सक्कडी तुमचेंच. सक्कडी तुमचेंच. आमी सांगचें म्हजें घर आळे म्हजें इताल पळय म्हणचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळें तुजेंच, सगळें तुजेंच. पूण केदाळा पवित्र पुस्तक म्हणटा पावल जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पळय मोगाचें आतांचो काळ जावं दी, मुखलो काळ जावं दी, सगळें तुमचेंच, सगळें तुमचेंच. आतां खंयसरी आदलो काळी तुमचो म्हूण सांगना. आदलो काळी तुमचो म्हूण सांगना. आतांचो काळ आनी मुखलो काळ. आदल्या काळाक कितें जालें? आदल्या काळाक कितें जालें? आदलो काळ खेदाळ तूं आत्मीक सैमांत जिवंक प्रारंभ करताय. आदलो काळ सगळो तुजो पुसून गेलो. आदलो काळ सगळो पुसून गेलो. फाटल्या जिवितांत आमी एक व्हडली पातकी जावन आसूंक पुरो. फाटल्या जिवितांत हांव एक म्हजी दाड्डा बड्डा जावंक पुरो. फाटल्या जिवितांत हांव एक उपयोग पडनातलो निष्प्रयोजक व्यक्ती जावंक पुरो. आदलो काळ पुसून गेलो. नवो काळ प्रारंभ जालो. कित्याक? मनशा सैमातावन आत्म्याच्या सैमाक हांवें पांय धरलो आनी फाटलें सगळें गेलें. कित्याक गेलें? हांव आत्म्याच्या शक्तीन जिवंक नवें जीवन म्हजें प्रारंभ केलें. नवें जीवन प्रारंभ केलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 23 वाक्य म्हणटा पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. तूं आत्म्याच्या सैमान जियेत आसतना कितें जाताय? तूं क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त देवाचो. सो देवाक कितें आसा, जेजू तें कितें आसा, सगळें तुजेंच जाता. जेजू आपूण गूण करता, तूं आपोडल्या कुडले गूण जाता. जेजू
खंयसर वचोंक शकता तशें तो तूंय खंयसर वचोंक शकताय तुका मीत ना एब्सोल्युटली देर इज नो लिमीट यू आर अनलिमिटेड कोणीच तुका मितींत धरूंक साध्य ना कोणीच मितींत धरूंक साध्य ना आमी फात येवचें म्हळ्यार आमच्या बोगणांचेर हुंदून आसा तो म्हजे कडेन बरें उलयता म्हाका इल्ली खुशी जाता हांव ताका फात येता उडास दवरा फात येवचें बोगणांचेर हुंदून आसा मनशा सैमान फात येवचें बोगणांचेर हुंदून आसा म्हाका तें पळयतना एकदम क्रूर दिसलो म्हजे बोगणां म्हाका आयली तो क्रूर कोण ना म्हूण म्हाका बोगणां आयलीं आनी हांवें ताका क्रूर म्हणलो पडटो गेलो निजय की ताचें काळीज मस्त बरें आसूं बरो मस्त बरें आसूं बरो एक सुबीत व्यक्तीक पळयता हो भारी सुबीत बरें भुरगें बरो भुरगो म्हणटा फाटलो तो क्रूर व्यक्ती जावन आसूं बरो म्हजें बोगणा वरवीं म्हजी पातयणी आय बिलीव ऑन वॉट आय फील हांव कितें बगता वॉट आय फील डिपेंडींग अपॉन दॅट आय बिलीव दॅट ही इज ए गुड शी इज ए गुड दॅट इज बॅड दॅट इज ए फिलिंग्स बोगणांचेर हुंदून आसचें मुखाचें न्हू फातयणी पूण देवाच्या वागदानाचेर हुंदून आसचें भावार्थ देवाच्या वागदानाचेर हुंदून आसचें भावार्थ दॅट्स द डिफरन्स तूं फिलिंग्सांत हुंदून आसाय गी मनशा आसाय बरो आसाय जर तर तूं वागदानाचेर हुंदून आसाय गी तूं भावार्थांत आसाय इन स्पिरीट यू आर लिवींग इन स्पिरीट आतां हाका एक उदाहरण जावन हांवें आतां सांगलें वडूल सांगलें कितें थांबड्या दर्या कडेन येत आसतना इस्रायलकार पुरा मनशा सैमान तांची बोगणां प्रारंभ जालीं कितें बोगणां प्रारंभ जालीं ह्या दर्यांत सोलून वचूंक दाडा म्हणे साध्य गी फाटल्यान पळयत आसतना थंयसर सैन धांवून दिसता सैन फास्ट धांवून येता आनी थोड्या वेळान म्हाका धरता आनी म्हाका जिवीशी मारता आनी त्या देखून त्या बोगणांनी ताणें बॉम्ब उडयली म्हणजे कितें आमकां हांगासर हाडलें आतां आमकां जिवीशी मारतात न्ही गे मुखल्यान वचूंक साध्य ना म्हजी बोगणां म्हजे फिलिंग्स सांगता ह्या उदकाचेर येदोळ कोसळून येयल्लो कोणी ना फाटल्यान सैन धांवून हाडटा म्हजी गत कितें पूण मोयशे म्हणटा तो देवाच्या आत्म्याचेर जिवन असो ही वॉज वॉकिंग विथ द स्पिरीट ऑफ द गॉड आनी तो कितें म्हणटा मोयशे तांकां म्हणटा तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतले आहात सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा तो मुखार आसचें दर्यो पळयना फाटल्यान आसचें इजिप्ताचें सैन पळयना मोयशे पळयता आपल्या देवाक आनी म्हणटा ह्या लोकांनो कित्या खातीर तुमी बॉम्ब मारतात शांत रावा तुमी शांत रावा सर्वेस्पोर राखता सर्वेस्पोर तुमचे बसत झुजता तुमी शांत रावा कित्याक आमच्या सांगाता देव आसा म्हाका देव दिसता तुका दर्यो आनी इजिप्तकार दिसता तुमकां पुरा म्हाका देव दिसता आनी हो मोयशे सर्वेस्पोरा कडेन देवा कडेन इसारता म्हणटा 15 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पोरान मोयशेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बॉम्ब मारताय इस्रायल तांकां पॉयंट फुडें करूंक सांग मोयशे ह्या लोकांची बॉम्ब पळोवन सर्वेस्पोरा म्हणटा सर्वेस्पोरा तूं म्हजी सांगात आसाय हाळे अशें म्हणटा कालें करचें सर्वेस्पोर म्हणटा मोयशे ह्या लोकांक मुखार वचूंक सांग फिलिंग्स कितें म्हणत मनशा सैम कितें म्हणटा ओ कंप्लीट गेला येदोळ अर्दो गेलो म्हण चिंतलें ओ सगळो गेला मुखार येचें कशें दर्यांत गाणें पडोवन मराचें घे ताजे बदला तांच्या हातांत दम्माय घालून बीक मागोवन म्हणे खंय म्हणे वांसिल्यार उरलें त्या इजिप्तकारांनी हे म्हणटा ते मुखार वचूं म्हणटा आकालें थोड्या दिसांनी गी मंडो पाड जाला गी खालें जालां गी म्हणून स्वाभावीक मनशा सैम सांगता पयत पुस्तक म्हणटा तुजी बेतकाटे उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वंटे कर अशें इस्रायल दर्या मध्ये सुक्या धरणे वयल्यान चलतलीं मोगाचें न्हू एक बेतकाटी दिशी धर येदो व्हडलो दर्यो 2 वंटे कर काले उलयता हें कालें भ्रमे आबा म्हाका भ्रमे हे दिशी म्हजे आसचे बेतकाटी येदो व्हडलो दर्यो बेतकाटेशी धरचे खंय 2 वंटे जावचे खंय इतल्या लोकांनी चलोवन येचें खंय पूण मोगाचें न्हू त्या मोयशेक ताका
देवाच्या वाग्दाना वयर भावार्थ आसलो. तो पत येतलो देवाचें वाग्दान आमकां इस्रायलकारांक सोडवून लाभता म्हणलें देवाचें वाग्दान ताणें पळयल्ल्या वरवीं ताका भावार्थान तो कितेंच भियोना. तो म्हणालो तुमी शांत रावा, हांवें शांत आसा, हांवें शांत आसा. कित्याक म्हजो भावार्थ आसा देवाच्या वाग्दानाचेर. तुमची पातयणी आसा तुमकां बोगच्या बोगणांनी, तुमकां बोगच्या बोगणांनी. आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाचेनो एक घडी भर चिंतया. आमकां कितलीं बरो बोगणां आसात मोगाचेनो. ह्या देवा म्हज्या ताजे मुखार रावचें जाल्यार रे कशें सायबा. तो पळयता पळय म्हाका भियान कुळकुलो येता सायबा. कशें फेस करचें, कशें करचें. तो सांगता मागणें सांगता कशें करचें. इशिल्यान जेवंक ना खावंक ना, कांय खावंक जेवंक ना. कशें म्हाका दिसभर तो ग्रास वसात, कशें वसात. म्हजी कुटुंबा जिणीस कंप्लीट पिटो जावन गेल्या. कशें तरी हांवें एक बरी जिणी जिवंक साध्य आसा. भाऊ भाऊ लढाई करनासात, घोव बैलां लढाई करनासात, भुरगीं आनी आवय बापाय लढाई करनासात, शेजाराची लढाई करनासात. कशें जाल्यार साध्य, कशें जाल्यार साध्य. म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार तसो तांबडो दर्यो हांव आनी तूं पळयता मोगाचें न्हू. फाटल्यान ताणें इजिप्तकार हांव आनी तूं पळयता. कित्याक हांव आनी तूं मनशा सैमान जिवन आसा. मनशा सैमान जियेत आसतना म्हाका आनी तुका हर एकी अडकळ्यो दिसतात, हर एकी अडकळ्यो दिसतात. आनी त्या देखून आमकां मस्तपटीन कितें करचें कळना. आजच्या घडी आज जर तर हांवें 12 जाणांक विचारलें जाल्यार बसून तिंतच म्हणटात म्हाका असल्या एका संदिग्ध परिस्थितीन हांव आसा गी. खालें करचें म्हणून सुद्दां कळना, खालें करचें म्हणून कळना. म्हज्या जिवनाचे कश्ट कोणाडेन सांगचे. त्या कुशीनी समस्ये, ह्या कुशीनी समस्ये, ह्या कुशीनी समस्ये, फाटल्यानी समस्ये, पुरो दिकून समस्ये. कितें करचें हांवें. कित्याक कित्याक हांव आनी तूं मनशा सैमान जिवन आसा. वी आर वॉकिंग विथ द ह्युमन स्पिरीट. विथ द फ्लॅश वी आर वॉकिंग इन द फ्लॅश. हांव आनी तूं मनशा सैमार केदाळा म्हणसर जिवन आसा. त्या दाळा म्हणसर म्हजें आनी तुजें मनशा सैमाचें चिंताप, मनशा सैमाची बोगणां, मनशा सैमाच्यो मिती, मनशा सैमाचें हर एक म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार. त्या दाळा हांव आनी तूं दैवीक सैमान हांव चिंतां. खंय गेल्यार म्हाका देवसूं दिसता, देवसूं दिसता. हे सगळें समस्ये वयर हांव आनी तूं जिखूंक शकता, हांव आनी तूं जिखूंक शकता. त्या देखून वचपन हांवें पळयलें जेरुबाबेला तुजे मुखार असो तो पर्वत, पर्वतच न्ही सगळें समातल ताज्या मुखार, सगळें समातल. कित्याक वो जेरुबाबेल इतलो उबार आसा जाल्यार पर्वत 50 फीट उबार आसा जाल्यार हांगा ताका पळयतना व्हडलो पर्वत दिसता. केदाळा देवाच्या आत्म्यान पळयता मोगाच्यान वो 100 फीट वयर वचून पळयतना ताका तें लेवल कांयच न्ही थग्ग. म्हज्या हांगा तावन पळयतना 100 फीट ताका लेवल दिसता. जर तर त्या 50 फीट पर्वताक मनशा सैमान पळयत आसतना 50 फीट उबार दिसता. देवाच्या आत्म्यान भरता आसतना हांवें 85 फीट वयर येता आसतना काय जाता तो कोयर एक ल्हानसो फातर म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार, म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार. दॅट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्युमन सैम, मनशा सैम आनी देवाच्या आत्म्याचें सैम. आनी त्या देखून आसता आमी ह्या सैमान जिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आमी कालिंगेतां प्रारंभ केले. आमी जाणा जाल्यार देवाच्या आत्म्याचें सैम एक भोव शक्तिवंत आनी मनशा सैम भारी एक मितीवंत. त्या देखून ह्या सैमांतून हांवें तुवें भायर येवन देवाच्या सैमान बरोवंक आसा. त्या खातीर थोडो वेळ आमी ह्या खातीर आतां मागया. सर्गींच्या बापा सोम्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आमचे थंय आसचें मनशा सैम हुमटून काड सोम्या. मनशा सैमाची चिंतना, भोगणां, आलोचन्यो आमी करचीं कामां, आमची कुड्डी जाल्ली दिश्ट, आत्मीक दिश्ट समर्पण करता सोम्या. आत्मीक दिश्टीन हांवें तुका पळयोंक
तुजे हजरपण भोगूंक त्या हजरपणांत हांवें जियोंक आनी तुजो सांगात सोदूंक सोम्या म्हाका तूं आदार दी. हर एक घडी म्हजी चिंतना मनशा सैमानासून दैवीक सक्तेक वळखूंक अडकळ जावन रावल्यान सोम्या आयच्या दिसा हांव तें मनशा सैमाची चिंतना समर्पण करन तुजे तावन एमचें दैवीक सैमान भरलेलें चिंतपा सकत आपणाव काशेता सोम्या. त्या दैवीक सैमान हांव म्हजें जिवीत रुपीत करच्या पासत मेट काडटा आसतना सोम्या तूं म्हजें बगलेन रावन म्हजी मेटां काडूंक आदार दी. हर एक मेट काडूंक हांव सासपात आसतना सोम्या कित्याक हांव आत्मीक तरान कुड्डेपणान जियेवन आसतना तें कुर्डेपण म्हजें तावन हुमटून काड आनी आत्मीक दिश्टीन भरलेलें दैवीक सैम म्हजे थंय उक्ताडाक येवंक करपा लाबय. जशें मोइजेन हर एक आतांच्या कामा वेळार ते इस्रायल परजेक बंदडे तावन सुटोवन तुवें बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरता आसतना हर एका घडये ताची दिश्ट तुजेर कसलेली. सर्गींच्या बापा तूं तसो मार्गदर्शक जावन ताका वाट दाखयली. कशें तुवें ताका एक मुखेली जावन नमियारन सगळ्या परजेक सुडका दिवंक एक हातेर जायशें ताका उपायक केलोय गी. केवल ताचें कालतेपण आनी ताचे थंय आसचो बवार्थ पळोवन वय बापा आज आमी आमचे थंय आसचें अविधेयपण समर्पण करता हांव तुज्या उतराक तुज्या पवित्र पुस्तकांतल्या वागदानांक पातये नासतना म्हज्या जिविताची मेटां म्हज्या कुशीन काडूंक म्हज्या स्वंत कुशेन काडूंक प्रयत्न केल्ल्या खातीर सोम्या समर्पण करता. त्या मारिफात हांवें भोगच्या नानान त्या समस्यांक समर्पण करता आनी ताचे तावन सुडका जोडूंक तुजो आदार लाबय म्हण मागता सोम्या. जिवितांतल्या संदिग्ध परिस्थितींत म्हजो भावार्थ जिवाळ दवरूंक सोम्या तुजे हर एक उतार म्हज्या काळजांत खंचय सोम्या. त्या उतराचेर हांवें दृढ भरवसो दवरून मॅट काडूंक आदार लाबय सोम्या. त्या भावार्थांत हांवें जियेवन तुज्या कृपेन बापाची कुशी पाळूंक आदार लाबय सोम्या. दंडळचे मनुष्य सैम म्हजे तावन हुमटून काड सोम्या. दृढ भरवसो आनी भावार्थ स्थापन कर सोम्या. तुज्या मजतदाराक तुवें बसयलेल्या मजतदाराक जशें आपोस्तलांनी सगळो संवसार विसरून केवल तुज्या आत्म्याक आशेवन भियान दारां बंद करन केवल ताची दिश्ट तुज्या उतराचेर आसून तें पातयेवन तांणी मागणें भेटयल्ल्या वेळार तुवें तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन धैर्याच्या आत्म्यान अभिषेक केलें आनी तांणी चिंतिनातलें कामां तांचे मुखांतर करन अशीक बी जावन आसल्या तांचे तावन महत् कार्यां करन संवसाराक एक उजवाड जायशें तांकां तुवें उपयोग केलें सोम्या. त्याच प्रमाणे आज
हांगासर तुझे मुखार सर पडोन तुझ्या पवित्रात्म्याच्या अभिषेकपणाक मागता आसतना सुमिया आमकां हर एकल्याक त्याच मजतदाराक धाडणं आशीर्वादीत कर. दैवीक सैमान जियोंक करपाला बाई तुझ्या पवित्र अजापी सक्तेन आमचे थंय बदलावण हाड आनी आमचें जिवीत तुज्या कुशे प्रमाणे रुपीत करणं आमकां तुजी विंसून काडलेली फर्जां जावन जियोंक आदार लाबय म्हण मागता. आमीन.